व्हॅलेंटाईन दिसा हांवें बेबीक आनी बुशूक रोज दिलो. रोज दिल मो जायना, म्हाका आज बुशू तेगे फेवरेट जेवणूय दिवपा जाय आसलें. तेका चुरोज लायक, चिकन चीज सँडविच लायक, व्हायट सॉस पास्ता लायक आनी हे सगळ्यो वस्त तुका एकूच जाग्यार मेळटाय, मिल्की वे कॅफे. हे कॅफे तुका सकयल आनी उंच दोन्ही जाग्यांनी बसों मेळटाय आनी हे कॅफे एसी आहा. कॅफे बसोन आसलो आनी बुशू आनी बाये चोयतना मागीर आयडिया येयली, हांव बुशू केन्ना दिमेची वचोन प्रपोज करूं ना. तेगे फेवरेट चुरोज हांवें चॉकलेटी बुडयले आनी दिमेची वचोन तेका हांवें प्रपोज केलें. बरें हॅपी जालें बुशू आनी तेका चोयन बाई हांसपा लागलें. तेका ते चुरोज सारके लायक जाले. हांवें म्हाका मगे फेवरेट बोबा टी कोल्ड कॉफी ऑर्डर केली आनी हिंगा टॉपिंग्स आसताय ती खुद कोताय. बुशून ऑर्डर केल्ली चाव आनी ते चाये सारखे मोगान पडले. हे कॅफे तूं केसलें जेवण ऑर्डर कर, सगळें जेवण फ्रेशली मेड. कोल्ड कॉफी वॉज टू गुड विथ द टॉपिंग्स. तेदो म्हळ्यार क्रिस्टियाना गेलो चिकन चीज सँडविच येयली आनी ती तेगे हितू फेवरेट जाल्या की ते पोतून हिंग विजिट कोतले चाव आनी चिकन सँडविच खावपा. बुशू बेबी फीड कोताले आनी तेगे जेवण हांव तेका फीड कोतालो. तेक फीड कोत म्हळ्यार येल म्हगेलो काफ्रेल ब्रेड. लंडन हांव काफ्रेल ब्रेड खावपा जायत्या प्लेसीसान भोंवतालो. हिंगे काफ्रेल ब्रेड वॉज टू गुड. बेबी बरें चोयता बुशू व्हायट सॉस पास्ता खाता आसतना. बुशूगे तोंडा चोयन म्हाका कळ्ळें तेका व्हायट सॉस पास्ता लायक जाला. हांवें सांगिल्लें बेबी मुको दी आनी तूं तुगे पास्ता एन्जॉय कर. चीज बॉल्स बुशू गेले फेवरेट आनी तेका चीज भरपूर लायक. चोय हिंग पासून हांवें तें कितू भितर चीज आहा तें तुमकां दाखयतलें. चोय आमकां हिंगा जेवण सारकें लायक जाला. वी रिकमेंड यू दिस प्लेस आनी प्रायसीसूय तेंगे इकॉनॉमिकल आहाय. आनी ई कॅफे लोकेटेड आहा नियर चोगले कॉलेज नेक्स्ट टू चॉकलेट रूम.